जायत्या कोमुनिदाद जमनींचेर बेकायदेशीर आशिल्ली घरां कायदेशीर करपाच्या हेतान सरकार पावलां उबारता। हाका विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर विरोध केला। सरकाराक अशें करपाक आमी केन्नाच दिवचे नात म्हणत तांच्यांनी सरकाराक उजरावन काडला। राज्यात जायत्या मतदारसंघांनी लालाकी बस्ती, मोतीडोंगर, जुवारीनगर, शापूर बस्ती, चिमला, कारगिल, दत्तागड सारकिल्ले झोपडपट्टी राजकारणांच्या आदारान कोमुनिदादचे जमनींचेर बेकायदेशीर रितीन आसात। तिवीतल्या कोमुनिदाद जमनीचेर उबारून दवरिल्ल्या लालाकी बस्ती मोडपाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान न्हयकारला। या वसणुकेचेर बुलडोजर घालतले म्हूण आता राज्यातले भाजपा सरकार अस्तव्यस्त जाला असो आरोप मनोज परबान केला। देखून हांगा आशिल्ली मतदान बँक वाचोवपाचो यत्न सरकारा मदीं जाता, ते खातीर राज्य सरकार धांवपळ करता असो मनोज परबान खर आरोप करून सरकाराक उजरावन काडला। आयज गोयचो सीएम प्रमोद सावंत हो स्टेटमेंट करता की कोमदादान जी इल्लीगल घरां आसा ही इल्लीगल घरां आमी रेग्युलरायज करपाक लागून कायदे करतले म्हणून। आतां तुमी फाटल्या दिसांनी एक इव्हेंट पयलो आसतलो, ते इव्हेंटान माविन गुदिनो आसलो आनी हो माविन गुदिनो जो आसा हो माविन गुदिनोन थंय स्टेटमेंट केल्ले की गोंयांत जी कोमदादाचेर इल्लीगल घरां आसा ती इल्लीगल घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून कायदे करपाक जाय म्हणून। आनी स्पेशली हो जो माविन गुदिनो आसा हे सगळे जाण जाणा की मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्झिमम जे बस्त्यो आहा ते बस्त्यो जाल्ल्या, मागीर ती जुवारी नगर जावं नाजाल्यार वास्कोचे मंगूर हिला वयली जावं आनी कितलेशेच कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दुसऱ्या जाग्यांचेरूय हे बस्ते तयार जायत आसा, इल्लीगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंटांची तयार जायत आसा। हो जो सरकार आयज मायग्रंटांची घरां जी इल्लीगल घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाचो जो षडयंत्र केला, म्हणजे भुमिपुत्र 2 इलेक्शना पयलीं भूमिपुत्र 1 पिक्चर येयल्लें, आतां हो भूमिपुत्र 2 जे पिक्चर हे सीएम प्रमोद सावंतान काडला, हे बीजेपी सरकारान काडला। हे लालाकी बस्ती नाल दवर्लीची जी घरां आसा आनी जे बाकीचे बस्ती आहा तांकां वाटोवपाक जो हो हिंदुत्व बीजेपी सरकार आयज पेटलोलो आसा, ह्या सरकाराक आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की हें जे तूं आयज करपाक सोदता पळय हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्ना जावपाक दिवचे ना। आमी गांवां गांवांत वयतले, आमी प्रत्येक घरान वयतले, आमच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या गोंयच्या जमनीच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून आमी जशें आमी पोगो रॅली काडटाले, जशें आमी पोगो खातीर कॉर्नर मिटिंग्स घेताले, आतां आमी आमच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या जमनीच्या अस्तित्वाक लागून आमी गांवां गांवांत वचोन हे मिटिंग्स घेतले, रॅली करतले आनी ह्या सरकार जो हे करपाक सोदता हे आमी आडयतले। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स वोगी बसपाचे ना। तुम पळयलां आसतले गेल्या त्या विधानसभेन जेन्ना एक स्लम्साचेर आमी रेजोल्युशन घातलें आनी ते रेजोल्युशनान आमी क्लियर कट सांगलेलें की इनलिगल जी स्लम्स आसा की सगळ्यांनी फुडें सरपाचें आसा, आमी येतले, आमी अवेरनस करतले, आमी सांगतले हे कायदे कशे आसा, कायदे कित्याक लागून आसा आनी कायदे कशे व्हरपाक जाय आनी हो सरकार कितलो फोटकिरो आसा, कितें फोटिंगपणां करता तो। जाल्यार भाजपा सरकार बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मतांचेर आदारून आसा। कोमुनिदाद जमनींचेर बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या पावलांचेर उलयतना फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फारपेट केला। Age-old institution like the Comunidades is sought to be demolished by the Goa government to please illegal migrant voters who they feel is their vote bank. Now what do Goans have to understand from this? एक जागृत गोंयकारान कितें म्हणून हाजेर समजुपाचें की इतले तुमी इव्हेंट केले, इतले तुमी कितें डबल इंजीन सरकार म्हणून सांगलें, पूण तुमकां गोंयकार वोटराची गॅरंटी ना म्हणून तुम्ही नॉन गोवन मायग्रंट इल्लीगल वोटरांचेर तुम्ही डिपेंडंट आसा। तर पयलोच सरकार असो म्हाका दिसता देशांतलो जो स्थानीक मनशाक सायडीन दवरून नॉन
रेजिडेंटाक प्लीज करपा खातीर आनी तो पसून इल्लिगल रेजिडेंटाक प्लीज करपा खातीर फुडें सरता. सो अशें दिसता की दीस इज द रिवायवल ऑफ द भुमिपुत्र बील आनी हें जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी आपले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून धरून ह्याचे विरोधात उबे रावपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.